म्हणटा त्या मायनिंगाक लागून जो त्रास जाला, हांवें आयकला खुबसो त्रास जाला म्हणून मायनिंगाक लागून जो त्रास जाला तो फक्त तुमकां मायनिंग सुरू जातकच तो त्रास वतलो, नाजाल्यार तो त्रास वचचो ना. कारण कोळसो पळय आसा न्ही, तो मायनिंगा परस आमच्या गोंयचे मिना परस खुबसो चड पोल्युटींग, ताजे प्रॉब्लेम चड आसा, वेगळे चड आसा. आज मेरेन जे वास्कोच्या लोकांनी कंप्लेन करून नाशिल्ली अगेन्स्ट आयर्न ओर मायनिंग, कोळसो जर वाडयलो तुमकां ती कंप्लेन येवपाक शकता. म्हाका ताजे पयलीं जाला थोडो बोवाळ असो जाला. म्हणजे कोळशाचे प्रॉब्लेम वेगळे, आयर्न ओराचे प्रॉब्लेम, मिनाचे प्रॉब्लेम वेगळे. म्हणटकच ते हांगा डिस्कस करून तुमचे अभिनंदन केल्लेच आसा. तुमचे अभिनंदन केल्लेच आसा हो प्रोग्राम तुम्ही चालू केलात म्हणून. बार्ज ओनरांतर्फे आनीक फावटी तुमचे अभिनंदन करता. मायनिंग गोंयांत बंद जालें आनी मायनिंग गोंयांत बंद जाल्या कारणान सगळ्याचेर हाहाकार म्हणजे गोंयच्या जनतेर पडिल्लो अशें सगळ्या माध्यमांतल्यान गेली 1 वरां सुमार दिसून येता. आतां एक प्रश्न पडटा. काल हांवें जेन्ना आमच्या तुमी इंटरव्यू घेतली आमचो मायनिंगाचो जो एक खामो आसा गोंयांत बाब अवधूत तिंबले हांची, तेच्या वयल्यान दिसून आयलें आनी बरें दिसलें जिवाक की खरोखरच एक मायन ओनर लोकां पासत एक समाजा भितर येवपाक लागलो आनी सगळ्यांक कळपाक लागलें की बाबा एक मायनिंग हें पोल्युशन न्ही, मायनिंग हें गोंयकारांक जाय. कारण म्हाका जेन्ना जेन्ना हांव पळयतालो त्या वेळार अरे केन्ना मायनिंग चालू जाता, केन्ना बंद जाता, 10 वर्सांनी मागीर पळोवया रे, 10 वर्सांनी मागीर पळोवया रे, अशें म्हणून आमी आमच्या कडेन जवळ जवळ आज 330 बार्जी आसा, 130 बार्ज ओनर आसात. हे ह्या सगळे वास्कोत आसात. हे वास्को सगळे ओनर जाल्यात. कित्याक ओनर जाल्यात की मायनिंग चालू आशिल्लें 2002 पासून 2011 पर्यंत जर आमी सगळी स्टॅटिस्टीक काडले जाल्यार 19 मिलियन टन, तो जवळ जवळ आज 54 मिलियन टन कार्गो आमी हँडल केल्लो आसा. इतल्या वर्सांत असो केलो आसा. म्हाका सांगात पोल्युशन खंय जायनात? पोल्युशन सगळी कडेन जाता. तुमी आमी हांगा उलयता आसतना सुद्दां पोल्युशन आसा. हांव जेन्ना 25 वर्सां पयलीं हांगा झाडां नाशिल्लीं, हांव चौगुले कामाक आशिल्लो, वता आसतना पळयतालो हांगा झाडां लावपाक जाय, हांगा एक ट्युरिस्ट स्पॉट्स करपाक जाय. पोर्टसांनी केलें. हे जे कोण काचेच्या ग्लासांत बसून एसीत बसून पणजे रावता, पर्यावरण 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 म्हणून बोवाळ मारता, तांणी येवन सड्याचेर जेटीर पळोवचें, तांणी येवन न्यू वाड्यार पळोवचें, तांणी येवन वास्कोत पळोवचें. आज कितें जालें तें? वास्को म्हणजे मुरुम गोवा. तुमी जर पळयलें जाल्यार एक दाबोलीं आसा एअरपोर्ट, दुसरें गोवा शिपयार्ड आसा, तिसरें जुवारी आसा. आज येदो व्हडलो पोर्ट्रस. पयलीं सुरवातीक म्हाका याद जाता विश्वासराव बाब चौगुलेन हांणी बर्थ नंबर 6 चालू केल्लो. नंबर 1 तांणी पयलीं केल्लें की हांगा आयर्न ओर एक्सपोर्ट जावचो, ताची जेटी आसची. आतां पोर्टसान कितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो केला. हांगा बर्थ नंबर 9 केला, थंय हांगा ब्रेक वॉटर केला, थंय मोरीन डॉल्फीन केल्या. हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी गोंयकाराच्या नशिबान हो अरबी समुद्र आमकां मेळ्ळेलो आसा. आनी ह्या अरबी समुद्रा कडेन जर कितें उलोवपाक जाय पळय, हांव तुमकां हें सांगता, आमकां खाता, आमकां दुखता. आमचे जवळ जवळ 335 कोटी लोन बँकेन आसा. आमी कितें करपाचें? आमचे कामगार काम करपी ते आसात, पगार मागपाक येता, पगार दिवपाक जायना. बँकेचे मॅनेजर आसात ते फाटल्यान लागिल्ले आसा. आनी हे सगळें करता आसतना हे कोणी बंद केलें? कित्याक बंद केलें? आमी जवळ जवळ गेल्या 1 वर्सा भितर 100 रिप्रेझेंटेशन दिल्ली आसा. आमचो प्रेसिडेंट हांगा आसा, सगळे समिती हांगा आसा. तर त्या रिप्रेझेंटेशन अजून कांयच ना. फक्त आश्वासनां सगळे मेळत आसा. म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा, आमी कोर्टाक सलाम मारता, कोर्टाक आमी सल्यूट मारता. पण कोर्टात जर कोणी एकटो NGO वता आनी सबंद गोंयकाराच्या पोटार मारपाक पळयता जाल्यार कोर्टान तो न्याय तेच्या एकट्याच बाजून दिवचो? हो म्हजो प्रश्न आसा. हो न्याय दिता आसतना सबंद जनतेक विचारपाक जाय आसलेलें, सबंद गोंयकारांक विचारपाक जाय आसलें, सबंद जे कोण अवलंबून आसा तांकां कॉन्फिडन्स घेवन विचारपाक जाय आसलें. हें करिनासतना गोंयच्या जनतेचेर पोटाचेर मारप हें बरोबर आसा काय कितें? हें सगळें जाण जावपा खातीर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयच्या जनतेक सांगता की सबंद जागृताय जावपाक जाय. 27 सप्टेंबर 2011 ज्या वेळाचेर हे डम्प्स बंद म्हणून सर्क्युलर काडलें मायनिंग डिपार्टमेंटाचेर, त्या वेळार आमी बरो व्हडलो बोवाळ केलो, दाणे बी खाल्ले त्या वेळाचेर की हे सर्क्युलर विथड्रॉ कर जेणे करून चड कार्गो जातलो. बरें, ते करता करता कायदेशीर मायनिंग तरी करात.
तुम्ही कायदेशीर आमच्यासारखे मनीस आम्ही केन्ना बेकायदेशीर करूंक ना. आम्ही म्हणटा की तुम्ही बेकायदेशीर न्ही कायदेशीर न्ही सगळे मायनिंग गोंयांत चालू करात. आणि केन्ना जातले. काल पयर आमी दिल्ली वचून आले. जवळ जवळ 71 दीस मायनिंग फ्रंटाचे सगळे एकठांय जावन थंय उपोशणाक बसले. आंदोलनां केली, उपोशणाक न्ही आंदोलनां केली. दिल्ली गेले. दिल्लीच्यान आशा आसली की काल कोर्टांतल्यान चालू जातले म्हणून. तेय ना. हेच्या फाटल्यान खंयची शक्ती आसा ती आमच्या गोंयच्या जनतेन सोदून काडपाक जाय. फाल्यां सकाळी एकूच म्हणटले की बाबा ना हांगा आज जर ह्या गोरास हांव गोंया मायनिंग शिवाय चलोवंक शकता जाल्यार फाल्यां कायम स्वरुपी गोंया मायनिंग शिवाय चलोवंक शकता काय कितें असो प्रश्न येतलो. त्याच्यामुळे सगळ्या गोंयकारांनी जागृत जावपाक जाय. आणि जागृत जाता आसतना एकूच धरपाक जाय की जी आर्थीक जो कणो जो आसा हो मायनिंग तो चालू जावपाक जावो. जेणे करून बार्जवाल्यांक आमकां सुशेग मेळटलो, ट्रकवाल्यांक मेळटलो, मशीनकारांक मेळटलो आनी मुरगांव तालुक्यात सादो पानपट्टीच्या गाड्यावाल्याक सुद्दां मेळटलो अशें म्हाका दिसता. आता तुम्ही उलयले तातूंत एक मुख्य पॉयंट म्हणजे कितें कोणाचेच आयकनासतना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर कशी दिली. आता अरुण जेटलेचें नांव तुमी आयकलें जातलें. अरुण जेटलेन राज्यसभेत एक फावट स्टेटमेंट केलो कितें की द सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफॉलिबल. म्हणजे सुप्रीम कोर्ट सगळ्या परस सुप्रीम तो सांगता ते आमी आयकुचेंच पडटा. पूण तो चुको करना अशें न्हय. तोय चुको करता आनी म्हज्या दृश्टीन ही सुप्रीम कोर्टान केले ती व्हडांत व्हड चूक. ताणी थोड्यो गजाली गोंयचे विशीं जाण जावन घेवपा जाय आशिल्ल्यो त्यो कांयच घेनासतना कोणाक कांयच विचारनासतना एक NGO थंय गेलो फटाक करून ऑर्डर दिली की फायच्यान सगळें बंद. बाकीचे कडेन मीन आसा तशें गोंयांत ना. गोंय हो एकूच जागो जंय मीन जाय म्हणून आंदोलन जालें. बाकीचे कडेन आंदोलन जालें जाल्यार मीन नाका म्हणून जाता. बाकीचे कडेन ट्रायबल म्हणून आसात तांच्यो जमनी घेवन मीन करतात आनी तांकां त्रास दिता. हांगा ट्रायबलांच्यो जमनी बिमनी केन्ना कांय घेवना. तेन्ना ट्रायबल म्हणून क्लासिफिकेशन नाशिल्लें पुर्तुगेजा वेळार आनी चडश्यो मिनाच्यो लिदी पुर्तुगेजा वेळार दिल्ल्यो. म्हणटा खुबशे वेगळेपण आसा हांगा कितें चल्लां आनी भायर कितें चल्लां तें कितें धरतात सुप्रीम कोर्ट. सबंद भारतांत मायनिंग सगळे कडेन मायनिंगाचे आड बोवाळ चला रे हे. दुसरी गजाल गोवा फावंडेशनान जें कितें पेटिशन घालें सुप्रीम कोर्टान तातूंत सरकार अशें करता सरकार तशें करता अशी वाट लायल्या तशी वाट लायल्या दोळे धांपून बसला म्हणून प्रत्येक जाण बेकायदेशीर करता अशें म्हणून सगळें म्हणलां पळय न्ही. ताणें खंयचो सरकार कितें करता तें सांगलें ना. पेटिशन हे सरकार येतकर 5-6 म्हयन्यांनी कितले तरी पेटिशन घालता काय 7 म्हयन्यांनी. तितले मदीं हांगा खुबशे ह्या सरकारान खुबशे एक्टिविटी करून वेवस्था सगळी सिस्टम सगळी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केला. वेगळे वेगळे ऑर्डरी दिल्यात. ते सगळे ह्या सरकारान आतां सुप्रीम कोर्टान सांगलां की हे सरकार एक न्ही पयलींच्या सरकारान गडबड केल्या जायत दोळे धांपल्या जायत पूण ह्या सरकारान तशी करूं ना म्हणून अशें म्हणून सुप्रीम कोर्टाक ह्या सरकारान सांगलां. ती गजाल सामकी व्हड आसा. एकच म्हणजे कितें सांग सुप्रीम कोर्टान केले ती चूक. सगळे तुम्ही सुप्रीम कोर्टा कडेन झगडल्यात. दीस रात वर्तमानपत्रांनी येता. तुम्ही प्रधानमंत्र्याक मेळ्यात. अतुल जाधव बी मेळ्ळे प्रताप हांवें पळयलें टीव्हीचेर. प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळ्या बँकेच्या लोकांक मेळ्ळ्या. जें करपाक शक्य आसा तें तुमी करतात. हाजे परस आनी चड कोण कितें करपाक शकता सांगा पळया. हाजे परस आनी चड कांय करपाक शकना. आनीक तुमी म्हणटा ते एक मनीस उठ्ठा कितेंय म्हणटा आनी लकीली फॉर हिम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिता आनी सबंद गोंय बंद पडटा. हें बरोबर काय चूक. हे खंयचोय मनीस विचारल्यार तुमकां सांगतलो ही चूक म्हणून. अरे आमी जर लोकशाहीत रावतात जाल्यार लोकशाही म्हणजे लोकांचें राज्य. लोक म्हणजे कोण एक मनीस न्हय. कितलोय जरी बरोबर आसलो लोक म्हणजे एक मनीस न्हय. लोकांक जें जाय तें जावपाक जाय आनी भोवतेक लोकांक जें जाय तें जावपाक जाय. तुमी म्हणटा तें एकदम बरोबर पूण तें जातलें कशें तें कोणेय तरी फुडें धरून सुप्रीम कोर्टाक सांगपाक जाय बाबा तूं तें कायदे पळय करता तूं काय हें करता ऑर्डरी दिता. सर आता तुम्ही म्हटलं की कोणी तरी हे बंद केला ते चालू करपा जाय. आता म्हाजो प्रश्न गोवा भारत देशान आहा न्ही. प्रश्न तुमकां काय आमकां गोंया खातीर परते पोर्चुगलाक वचपा जाय. प्रश्न जेन्ना भारत देशाक खबर आहा की सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खबर आहा की गोंयान हे प्रॉब्लेम येता
तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट इनिशिएटीव कांयच घेयना. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन रायट ना सुप्रीम कोर्टाक कितें तरी रिक्वेस्ट करपाक, प्रायोरिटी दिवपाक गोंयान. काय फक्त गोंया 31st नायट सेलिब्रेशन करपाक गोंयान येवपा जाय आनी बाकीच्या दिसा गोंयकार मारता तांकां मरो न्ही म्हणून सोडून दिवपा जाय. बरोबर आहात तुम्ही सुद्धा एक IAS अफसर आहात. एमपीडीन तुम्ही इतली वर्सां कार्य केल्यात. जेन्ना ह्या पोर्टा खातीर तुम्ही प्रायोरिटी दिला, जर हो पोर्टार आज पोर्ट एक्टिविटी बंद आहा, मायनिंग बंद आहा म्हणून पोर्टाक सुद्धा रेव्हन्यू लॉस जाता की ना? जाता न्ही. जाल्यार फाल्यां जर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पोर्ट नाका जाल्यार पोर्ट काडा न्ही. हो व्हरा आमकां टॅक्स घालपाक दी, हांगा कोणाक तरी टुरिजम करनी. हांगा इनडायरेक्टली टुरिजम इफेक्ट जाता, तुमकां पोर्टाकूय इफेक्ट जाता, सेंट्रल गव्हर्मेंट रेव्हन्यूय इफेक्ट जाता. तुम्ही प्रायोरिटी कित्याक दिना? हांगासर लोकांक कित्याक तळमळयता? हाचेर तुम्ही कित्याक प्रश्न केलना की सेंट्रल गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टा कडेन कित्याक रिक्वेस्ट घालना? आता तुम्ही कोणी तरी म्हटलं म्हणजे कोणी तरी हो क्वेश्चन मार्कूच उरता अजून पासून. बाजवणार आपले रिप्रेझेंटेशन व्हरता, वाल्या इफेक्टेड लोक आपले रिप्रेझेंटेशन व्हरता, पण फायनली ते मरता न्ही खंय तरी तेंचे बाबा डिमोरलायज जाता, ते उरता. तांकां प्रमोट करपाक कोणूच सेंट्रलाच्यान कित्याक हातपाय घालिना? हो प्रश्न तुमकां. आनी आयज हो प्रोग्राम तुम्ही करता, हो कोणाक फाल्यां दाखयत जाल्यार साहेबा? आमच्या गोंयकाराकूच दाखयत जाल्यार परते काय सेंटराक दाखयतले व्हरून? सेंटराचे लोक प्रुडंट पळयनात, कारण प्रुडंट पळयात न्ही तो सॅटेलायटाचेर येना. ना संबंद जगार वता प्रुडंट कंप्युटरा वयल्यान. पुणून गोंयकारां खातीर सेंटराक कोण भरपा उठला? तांकां आनी कामां ना. ते म्हणटा गोंय म्हणजे खंय? गोंय खंय आसा रे? गोंय खंय? गोंय आयक सांगता कित्याक जाण तूं राजकीय नदरेन जर पळयतलो, गोंयांक फक्त आसा 2 MP. ते 2 MPचे प्रॉब्लेम तूं डिस्कस करतलो काय तेवटेन 15 MP आसा, तेवटेन 20 MP आसा? आमकां महत्वाचे दुसरे स्टेटीक मर्ज करया, नाल्यार दुसरी स्टेट गोंयांत मर्ज करा न्हू, जालें मागीर MP वाडटले. हय म्हणटकर हे पळय आसा न्ही, आमी तरी दुसरे कडेन तुमचो प्रश्न, तुमचो मुख्य प्रश्न ना हांव तुमकां पॉलिटिक्स सांगता. पूण भारत सरकाराचेर प्रेशर हाडपाचें काम म्हणजे राज्य सरकाराचें. राज्य सरकारान तें करपाक जाय आनी तें करता अशें आमकां दिसता. आतां कितें आसता, प्रेशर म्हणजे कितें? जेन्ना एक मिनिस्ट्री दुसऱ्या मिनिस्ट्रीचेर प्रेशर हाडटा, और हांगचे अधिकारी वचून त्या अधिकाऱ्या कडेन मेळटा. सगळेच वर्तमानपत्रांनी येता, सगळे टीव्हीचेर येता, अशांतली गजाल न्ही. थोडे येता, थोडे येना. प्रेशर हाडना अशें म्हणपाक हांव शकना, पूण प्रेशर हाडटा हें म्हाका खबर आसा. पूण प्रश्न कितें आसा, अजून पर्यंत त्या प्रेशराचो रिजल्ट असो कांय आयिल्लो दिश्टी पडना. तो रिजल्ट येवपाक जाय अशें म्हणून आस्त करपाक जाय, प्रयत्न करीत रावपाक जाय. आनीक मुख्य म्हणजे आतां पळयात तुमी, थोड्यांनी वचून एक स्टे उठोवची म्हणून हें केलें, कितें पिटिशन घालें कोर्टान. ना, स्टे आमी उठोवची ना म्हणून. गोंयांत कसले त्रास जाता ते तांकां बरोवन धाडला. कोर्टाची एक सिस्टम आसता न्ही, त्या सिस्टमी प्रमाणे तूं बरोवन धाड, मागीर हियरींग जातलें, मागीर सुटयो जातल्यो, मागीर जज बदलतले, हें सगळें चलता. ही आमची सिस्टम. हे सिस्टमीक कोण कितें करतलो? आमचे लोकशायेंत एक मनीस जर उठून बोवाळ घालता आनी सगळे उगी रावता जाल्यार करतले कितें? असो प्रश्न आहा की शाह कमिशन 1 वर्सा पयलीं अपॉयंट केल्लो, म्हणजे हे सरकाराक 1 वर्स जालें. तेज्या आदी शाह कमिशन कोणें अपॉयंट केल्लें?